सगळ्यांना तुमकां देव बरो दीस दिवं. मिसाचें बलिदान भेटयलां सपून गेल्ल्या आमच्या पाद्री बा फादर अकिल्यो गोम्स हाच्या आत्म्यांक तशेंच सेराफिनो मार्कीस हाच्या आत्म्यांक हांकां सासणाचें जिवीत पुनर्जीवनपण देवा लागीं आमी मागुया. तशें मागुया आयच्या दिसाक आपल्याच्या जल्माचे दीस संभ्रमतात. डॉमिनीक पेरेरा, किएरा क्रूज पयलो जल्माचो दीस संभ्रमता. मॅवरीक फ्रांसिस्को दे फारिया, क्रेसेंड्रा फेर्नांडीस. तशेंच आयच्या दिसाक आपल्याच्या लग्नाची 50 वर्सां संभ्रमतात. वेडिंग एनिवर्सरी मनयता पाशांव आनी मारिया मेनेजीस. तांचे पासत आमी देवाक दिनवासुया, वाखाणुया आनी मागुया तांचे पासत. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमचे पासून मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवय आसूं. मुगाळ भाव भयणीनो, देवाची ओळख दिसान दीस आमचे सवय वाडचे खातीर आमकांच देवाचे स्वाधीन करुया. आमच्या कोश्टां आडकोलीन दुमाळ्यांक फुडो करूंक ताची ओळख वाडोवंक आमकां आदार मागुया. साबार फावटी ताचे कृपेन आमी वाडूंक ना म्हूण ओळखून आमच्या पातकांचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर पुरिदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत लागीं सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमीन. प्रार्थुया. सासणाच्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, पवित्र स्नानाच्या नव्या जल्मा वरवीं सर्गीचें जिवीत तुवें आमकां दिलें आनी तुजे मुखार आमकां प्रमाणीक करूंक अमोर जीण जोडूंक आमकां तांक दी. तुज्या आदारान आतां सोपून मोहिमेक आमी पावोशें कर. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमीन. दोर्म दुदाच्या इतिहासा वेलें वाचप. सिरिया आनी सिलिसिया
तावन पावलू देरबेक आनी उपरांत लिस्त्राक गेलो. थंय तिमोत नांवाचो शीस एक आसलो. ताची आवय भावार्थाक वेंग मारलोली जुदेव बायल आसली, पूण ताचो बापूय ग्रीक. लिस्त्रेंत आनी इकोनियोमांत भावार्थी भाव भयण ताचें बरें उलयतालीं. पावलून तांकां आपणा बरोबर व्हरूंक येवजिलें. थंय जियेताल्या जुदेवां पासत ताणें ताची सुनोत केली, कित्याक ताचो बापूय ग्रीक म्हूण सगलीं जाणां असलीं. शारान शार भोंवतना जेरुजाल्याक 2 दुतांनी आनी जाणट्यांनी ताराव घेतलोले ताची खबर तांणी तांकां दिली आनी ते पालूंक जाय म्हूण सांगलें. हे भाशेन पवित्र सभा ओदीक आनी ओदीक भावार्थान मजबूत जाल्ल्यो आनी दिसान दीस तांची संख्याय वाडोवन गेली. देवाचें उतर आजियेंत परगट करूंक पवित्र आत्म्यान तांकां आडवाल्लें देखून ते फ्रिजिये आनी गलासिया प्रांतांनी भोंवले. मिसियेचे शिमेर पावले तेन्ना ते उतरून बितिनेंत वचूंक तांणी चिंतलें, पूण जेजूच्या आत्म्यान अशें करूंक तांकां मना केलें. म्हणटच मिसियेंतल्यान भोंवून ते त्रोसाक गेले. आनी एके राती पावलूक एक दर्शन मेळ्ळें. मासेडोनियाचो एक मनीस थंय उबो आसलोलो ताका दिश्टी पडलो. तो ताचे लागीं अशें म्हणटालो, मासेडोनियेक येवन आमकां आदार दी. हें दर्शन पळयल्या उपरांत रोखडेंच मासेडोनियेक वचोंक आमी बंदाबस्त केली, कारण तांकां शुभ वर्तमान परगटूंक देव आमकां आपयता म्हूण आमकां तावें जालें. देवाचें उतरें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सगळे प्रितुमी सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. सगळीं म्हणुया, सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भक्ती करात. सोड गितां गावून भितर सरात, संतोसान येयात देवा मुखार. जबाब, सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रचणार, तो आमचो बापूय, तो सांबाळणार. विस्वासान या तर ताचे मुखार आमा समेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब, सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. तो गोवली आनी ताच्यो शेरयो मोयपासान चोरून सांबाळलोल्यो. ताचे मुखार येया, तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची पोरजा. जबाब, सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माये मोग सासणाक उरलो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिणकेचे पिणकेन तो विस्वाशी. जबाब, सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक सूय, सर्वेस्पराक सूय, सर्वेस्पराक सूय, सूय, सूय. सर्वेस्पराक सूय, सर्वेस्पराक सूय, सर्वेस्पराक सूय, सूय, सूय. क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जिवन जाल्यात म्हणटच सर्गीच्या वस्तूंचें जावं दी तुमचे अंतरेक. थंय स्वर्गाक क्रिस्त देवाच्या उजव्या हाताक बसलोलो आसा. सर्वेस्पराक सूय, सर्वेस्पराक सूय, सर्वेस्पराक सूय, सूय, सूय.
सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआ परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, संवसार तुमकां जळटा जाल्यार तुमकां जळचे आदीं तो म्हाका जळ्ळा म्हूण जाणा जाया. तुमी संवसाराचे न्हय आनी हांव तुमकां संवसारांतले विचून काडल्या देखून संवसार तुमकां जळटा. चोर आपल्या दुन्या परस व्हड न्हय अशें हांवें तुमकां सांगलें म्हूण उगडास दवरात. तांणी म्हाका दुमाळो दिलो जाल्यार ती तुमकांय दुमाळो दितली. तांणी म्हजें उतर सांबाळलें जाल्यार तुमचेंय सांबाळटली. पूण हें सगलें म्हजे पासत ती तुमकां करतली. कित्याक जाणें म्हाका पाठयला ताका ती ओळखूंक ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. कोंकणी तुका क्रिस्ता. मगळ बाबणीनो, जेजूच्या प्रवचनान जायत्यो आमकां शिकोवण मेळटात आनी ताच्या प्रवचनान जायती जाणवाय आसा. जेजू आपल्याच्या सिसांक शिकयता की तुमकांय दुमाळो दितली. तांणी म्हाकाय दुमाळो दिला. आनी जेजूच्या जिविताचेर आमी लक्ष घालता आसतना हेंच पळयता. जेन्ना जेजू देवाचें उतर परगडटालो, लोकां मदें भोंवतालो, पातक्यांक मदें आसलेलो, पिड्यो वतांक बरो करतालो, ताका दुमाळो भोगूंक पडलो. ताचे विरुद्ध दुस्मान जाले. ताका नाका जाल्या उतरांनी पाचारलो आनी सो शेवटी धरून दिलो आनी कुर्सार उमकाडलो. जेजू जाणा आसलो आपल्याच्या पाटलावदारांक अशेंच भोगूंक पडटलें. ही जावन आसा जाणवाय. आपल्याच्या सिसांक जी कोण आपल्याचो पाटलाव करता तांच्या जिवितान असलेच कोश्ट आनी त्रास दुखी भोगूंक पडटलें. हें जावन आसा जिवीत. देखून जेजू म्हणटा आपल्याचे ती वळखनात. वळखली पासून जाल्यार तांकां खोल ओळख ना. देखून ती आमचे सगळें अशें करता. आमच्या जिवितान घडये असले जायते आमी अनुभवता. जेन्ना हें क्रिस्ती जिवीत आमी जियेता, आमचें आत्मीक जिवीत जियेता, ह्या आत्मीक जिवितान असल्यो जायत्यो आगोळायो येता. पूण आगोळायो येता म्हणून हांवें फाटीं सरचें न्हय. हें आमचें आत्मीक जिवीत जे भाशेन सीस वा आदली क्रिस्तांवां जियेलीं ते भाशेन जिवंक आमकां पयलें वाचप हुस्कायता. जंय जंय वेताले थंय थंय देवाचें उतर ते परगोटीत भोंवताले. हें जावन आसा तांचें आत्मीक जिवीत. आमी जिवी आसा आनी मरो पर्यंत जंय जंय आसा थंयसर आमी हें आत्मीक जिवीत देवाचें जिवीत आमी जिवंक जाय. कोश्टां त्रासां आडकुळीं पासून ताची ओळख आमी घेवन वाडोवंक जाय. हें की जेजू आमकां आयच्या दिसा हुस्कायता. तर असलें मन असले कुरपेन वाडूंक आमकां सगल्यांक आदार मागुया. बेठोने वेळार गायन गावया C25 ना आमचे लागीं पेज 39. C25 पेज 39. तुझी बुद्धी
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सौर पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागा. हेच तुमच्या स्वतंत्र बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेन आमच्या नखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दोळायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केलें ती देणी आमी होगडायना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सालमतीक पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच राखून दवर. हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवें आसूं. तुमची सव्या आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाळगता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शराती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण कोत्ता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरो ना पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संसाच्या नादार उल्हासा सगलो संवसार आनी सणीच्या सो दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बाबा करोस पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मारून सोसूंक वेच्या आदी जेजू उणो घेतलो, बापाक दिनवासन तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातूस जिजून कास घेतली, नव्यान बापाक दिन वाचलो, ती आपल्या सेसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें मोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. दुसरो जबाब दिवन आमी बाबाताचो गुडपर घोटुया. सोम्या जेजू, आमी ओंडो खाता आनी एक आसितले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येयसो आमी तुजें मरण परगोडटा. बाबा जेच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी ही सणूची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्ता
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप आमच्या गोंवळी बापा, सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमगान वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरबसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तेजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखार मळ पडोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या पुतां दुमांची तांच्या कुटुंबाची दया काकलूत कर म्हूण आमी मागता. हांकवार मारी देवाचे माय बागेवन झुजे तेज्या बुदीच्या संगाती बागेवन दोन भुतां आनी सौर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. जेजूचे ओळखीन आमी अदीक वाडूंक आनी आमच्या आत्मीक जिवीत कोश्टान त्रासान वेळार आमी खोलायेन जिवून आदार मागून जेजून शिकवलेले मागणी आमी म्हणया. आमच्या बापा चे नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिराय जाता आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पापकां मोगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका, वायटांनी आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताळ्यांनी निवार. दोळे गुन्या जिवितांत घटाय सवस्काय भलायकी पेकोणी आमकां दी सर्वींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बाबाटान बरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. जेजून आमच्या सम्यान आपल्याचे सांग शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता आनी म्हणटा तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेता राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. हो तो जिवा जेजू आमचो सर्वंडार आमच्या कोस्तान त्रासान दुमाळ्या वेळार आमकां मजत कोत्ता, आदार करता, काळजीदार कोण दिता. सगळ्या विस्वासान ह्या सोम्याक घेता ती सुभागी. तुवें म्हजे देवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार गायन गावया. D28 म्हज्या जेवणाक याद पेज 62. D28 पेज 62. Jesus, she be
उबी रावया. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, दोयाळेन तुवें आमची सोडवण केली. तो दोयाळेन आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोस्ता मोना वरवीं तुवें आमकां सोडयली. तशेंच ताच्या पुनर्जीवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सर पदवेता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन गावया. F21 संवसारांत वचूंक जाय पेज 95. F21 पेज 95. Misachi